हाय हाय पुलिस हाय हाय अदानी हाय हाय गोवा पुलिस जिंदाबाद 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 गोय विको बिलचेना हे गोय कोणाचे गोय कोणाचे हे गोय कोणाचे गोय कोणाचे हम कना काम कना रेडी आहे तुम्ही गोंयची रानां गोंयची शेतां गोंयची जनवरां आमचे वेस्टर्न घाट आमचो दुधसागर गोंयची जमीन गोंयची भुरगीं गोंयची जाणटी गोंयची फुडली पिळगी आता आमी म्हणटली गोंयांत नाका काळो कोळसो डबल ट्रॅकिंग नॅशनल हायवेज ट्रान्समिशन लाइन एमपीटी एक्सपान्शन proposed jetties river dredging आता आम्ही म्हणटली होय आम्ही राखतली गोंयची जमीन आम्ही राखतली गोंयची झाडां आम्ही राखतली गोंयचो वारो आम्ही राखतली गोंयचे उदक आम्ही राखतली गोंयच्यो न्हंयो आम्ही राखतली गोंयची झाडां रानां राखतली गोंयची शेतां दोंगर राखतली गोंयची श्रिश्टी आम्ही राखतली गोंयचे सुख शांती राखतली राखतले रे राखतले राखतले रे राखतले आता आम्ही म्हणटले उच्च सरकारा गोंयाक फ्रीडम दियात कॅन्सल ऑल क्लिअरन्सेस कॅन्सल फॉरेस्ट क्लिअरन्सेस कॅन्सल लँड एक्विजिशन प्रोसिडिंग्स कॅन्सल ट्रान्समिशन लाइन स्टॉप डबल ट्रॅकिंग फुडें आसा हो गरजेचो आमकां कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन आमी जी लँग्वेज फुडें उलयतात ती लँग्वेज गव्हर्मेंट अंडरस्टँड जायना आनी ते अंडरस्टँड जायना जाल्यार जायत एक डायलॉग करून जर जायना जाल्यार मागीर आमकां मोटीच दाखयची पडटली अशें तरी आमकां दिसता कित्याक गव्हर्मेंटान खुबशे चुकयल्ले आसा एक म्हणल्यार एम्प्लॉय तांचे फुडें एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट पळय आसा तिनूय प्रोजेक्टांचो केलो ना दुसरें म्हणल्यार प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पळय आसा तोय बीन ताणें केलो ना थर्ड वन फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट पेस्टल एनालिसीस म्हूण आसा ते पेस्टल एनालिसीस बीन करूं ना अशें करना जाल्यार ह्या अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट आमचे गोंयांत हाडून ताजो फायदो कांयच ना हे आमकां लोकांक मारून उडयतले आमचे एनवायरमेंट मारून उडयतले आनी एकदां अशें जालें की ना आमची जी पळय डायवर्स जी पळय ऑर्गेनिजम जी पळय आसतात ती मागीर पळय आसा ती उत्पन्न जाली की ना आमकां ही दुयेंसां चालू जातात आनी हाका लागून गरजेचें की आमी गोंयकार सगळे एकठांय रावन हें झूज मारपाचें खंयचीय पार्टी जावं कोणूय जावं पूण नाका आशिल्ले प्रोजेक्ट आमचे अड्ड्यार हाडून घालताले जायत आमी कोण वगीर रावपाना गव्हर्मेंटाक आमी देख शिकयतले आनी जाग्यार धाडटले तर आतां 3 प्रोजेक्ट मेजर आसा ते येवपाक जाय तिनूय इफेक्टेड आसा कितें दिसता तुका हेजेर सरकार कित्याक तिनूय म्हळ्यार कितें जाल्यार ते सगळे जोडपाक गेले जायत इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ अदानीज कोल हेतू आसा एकच अदानीचो कोणचो पळय आसा तो हाडून हांगाच्यान ट्रान्सपोर्ट करपा लागून तांकां डबल ट्रॅकिंग जाय कोल एक हाडलो तिसरें तांकां ट्रान्समिशन लायन जाय कित्याक ते रेल्वे पळय आसा ती वयर चटाव काडपा लागून जाय पूण आमकां उल्लू करून गोंयकारां उल्लू करून आयज गोंयकार शिकिल्लो आसा आनी गोंयकार वगीर रावपाना उल्लू आसा कोण हे पॉलिटिशियन पयशे खावपाक सोदता ते नाल्यार तेमी येवपा जाय हांगा आमी जेन्ना पळय डायलॉग ओपन करतात तांचे कडेन आमी तांकां सांगतात पयशांचो इफेक्ट कितें जातलो तो
आयकपा येतपर्यंत आयकपा येना आसून तुमी आमकां काणी सांगनाका असल्यो काणी आयकून घेवपाचे आमी लोक कितें आमी शिकिल्ले लोक आनी हे करपाक दिवपाना करपाक कशें दिवपाना कशें दिवपाना आखो गोंय आज एकठांय जाल्लो आसा हो फोर्स फुडें आसा हो कमीचो फोर्स न्ही कळ्ळें तुका आनी गव्हर्मेंटाक आमी देख शिकयतले म्हणल्यार देख शिकयतले जाग्यार बसयतले गोंयकार पळय सांगता ते गव्हर्मेंटाक आयकचे पडटले ते सांगता ते आयकपा आमी गोंयकार ना थँक्यू त्या एज्युटेशनाचें कितें दिसता सांगपा म्हळ्यार पळय लोकां तो नाका आमकां नाका कळ्ळें तुका आनी म्हगे फूल सपोर्ट हांवें काल डिक्लेअर केलो आसा जे डबल ट्रॅकिंगचो पोल वता न्हू ते आमकां ओपोज म्हणून ऑलरेडी हांवें सांगलो आसा तुमचो लोक म्हणजे तुमकां स्पेशली चांदोर गिरदवले की आमगे गांव येता ते आमकां नाका तो लोक आयज चोयला लोकां सपोर्ट लोकां तो नाका जाल्यार कित्याक जाय लोकांक डबल ट्रॅकिंग एक आमकां गरज ना तो मुगे फूल सपोर्ट लोकां वता ना हुंचो MLA आसूं कळ्ळें न्हू पूण लोक आसा तेणी हांव वचूं अशें आसा की तुमी बी सीएमा कडेन MLA एकट्यान जावन बी वचपाचें आसा सीएमा फोन मारून काम बंद दवरपा लायला आयज जावपा आहलो कळ्ळें न्हू सो हालीं आमी मिटींग फिक्स केली हाल पोताडे मिटींग आसा रिगार्डींग हो इश्यू लागून सो ताका लागून आयज काम जावपा ना सर हेतूक कास्ट रिलीजन हेतूक काय लागना तर BJPकच तुमचे क्रिश्चन MLA जे आसात ती मेजॉरिटी जावन आसा तुमी बी सगळे एकट्यान जावन कितें आमी सगळे एकठांय रावन हाल्या मिटींग फिक्स केलें आनी तेजे हाल इंगेज जातलो 4:30 तुमी सगळे MLA सगळे MLA आमी सावथाचे हाल मेळटले आनी ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिलां आनी सीएमान सांगिलां काम आपूण बंद दवरना सो आयज तें काम जावपा ना Party, we are as independent. We have taken an independent decision. It is not based on any political party or political situation. It impacts the lives of Goans, and we are talking about our lives, our existence. What is the impact that this ecological, impact that will have on us? The environmental destruction for just a single track that they are doing, just for one man's greed. It is not in the interest of public. It is not in the interest of Goan. Not a single Goan will get a job by this building the second track. Not a single Goan will get a job even in the coals, unloading and loading of coals. All is going to go to outsiders. We are nowhere going to benefit. Not even royalty will come to Goa. It is only to benefit one man. And we will not allow our land, our livelihood for the sake of one person. We are more important. This is our home. We don't have a second home. Modi has a second home. In Delhi, not then in Gujarat. Adani has a second home. This is our home. And we will run this place as if it's our own. We are the sons of soils. We dictate the terms, we make the laws. We don't want somebody else from outside to tell us what to do, what to eat and where to stay. There is no second, we are second to none. We are the whole and soul of Goa. Our word is final. Tomorrow what we do it in our interest. We don't care who it is. If you have to destroy the, break the tracks, derail the trains, we'll do it. But we'll do it. And this message is very clearly to Adani. My name is Peter Carvalho, and if you want to know who I am, I have a long hair here. You can identify me. If no one will stop Adani, I will stop Adani. I will stop him. Goa is my land. You are an outsider. Don't ever step in Goa. Party, we are as independent. We have taken an independent decision. It is not based on any political party or political situation. It impacts the lives of Goans, and we are talking about our lives, our existence. What is the impact that this ecological, impact that will have on us? The environmental destruction for just a single track that they are doing, just for one man's greed. It is not in the interest of public. It is not in the interest of Goan. Not a single Goan will get a job by this building the second track. Not a single Goan will get a job even in the coals, unloading and loading of coals. All is going to go to outsiders. We are nowhere going to benefit. Not even royalty will come to Goa. It is only to benefit one man. And we will not allow our land, our livelihood for the sake of one person. We are more important. This is our home. We don't have a second home. Modi has a second home. In Delhi, not then in Gujarat. Adani has a second home. This is our home. And we will run this place as if it's our own. We are the sons of soils. We dictate the terms, we make the laws. We don't want somebody else from outside to tell us what to do, what to eat and where to stay. There is no second, we are second to none.
We are the whole and soul of Goa. Our word is final. Tomorrow what we do it in our interest. We don't care who it is. If we have to destroy break the tracks, derail the trains, we'll do it. But we'll do it. And this message is very clearly to Adani. My name is Peter Carvalho, and if you want to know who I am, I have a long hair here. You can identify me. If no one will stop Adani, I will stop Adani. I will stop him. Goa is my land. You are an outsider. Don't ever step in Goa. चाय गरम बिस्किट नरम नीलेश काब्राल बेशरम चाय गरम बिस्किट नरम नीलेश काब्राल बेशरम एक दो अदानी को फेंक दो एक दो अदानी को फेंक दो एक दो जिंदाबाद को फेंक दो 4 आण्याची सुपारी नीलेश काब्राल भिखारी 4 आण्याची सुपारी नीलेश काब्राल भिखारी 4 आण्याची सुपारी नीलेश काब्राल भिखारी एक दो अदानी को फेंक दो जिंकले बगर सोचना रे सोचना जिंकल्या बगर सोचना सोचना रे सोचना जिंकल्या बगर सोचना सोचना रे सोचना जिंकल्या बगर सोचना 100% सक्सेसफूल जाला 100% सक्सेसफूल आणि गोंयचे इतिहासान म्हाका दिसता दिस इज टू बी इन लेटर्स ऑफ गोल्ड दिस मोमेंट आयज 5000 मायज गोंयकार भायर सरले रातचे 12 वरांचेर हे कोळश्याचो डबल ट्रॅकिंगचो जो प्रकल्प आसा काम जे चांद्रा जावपा आशिल्लें तें हाडोवपाक भायर सरले आनी आयज सक्सेसफुली लोकांनी एक सुद्दां फातर सुद्दां हालपा दिलें ना कांयच काम करपा दिलें ना आनी काम 100% हाडायलें सो हें एक्चुअली ही एक व्हडली जैत जाल्यार बीग विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ गोवा आनी हें एकूच पावल आसा पूण आयज 100% कन्फर्म जाला की गोंयकार लोक सगळो उठला आनी ह्या प्रोजेक्टाचे विरोध कितेंय करपाक तयार आसा आनी परिस्थिती अशी आसा की सरकाराक लोकांचे मातशें सुद्दां कानार घेना सरकार आनी लोकांनी कितलेय रिप्रेझेंटेशन्स केले प्रोटेस्ट केले यात्रा केल्यो प्रेजेंटेशन्स केली अवेरनेस प्रोग्राम्स केले पूण सरकाराचे कानारी पडना आनी दोळ्यांनी ताका दिश्टी पडना सो आतां लोकांक सरकारान फोर्स केला आयज की लोकांक भायर सरून आपल्याचो गांव आपल्याले मुखाल्ले पिळग्यो आनी आमचे हे लोकतंत्र आनी आमची कॉन्स्टिट्यूशन सांबाळपाक लोकांक सरकारान ही पावलां उबारपाक लायल्या जी आयज लोकांनी सक्सेसफुली उबारल्यात पूण मुखार लोकांक जी पावलां उबारपा पडटलीं ते लोक 100% उबारतले हें आयज लोकांनी सरकाराक दाखोवन दिलां सो सरकारान इमिजिएटली वळखूंक जाय लोकांचो मूड लोकांचे सेंटिमेंट्स आनी लोकांचो पावर आनी सरकारान समजून घेवपा जाय की सरकाराचे हातीन जे पावर आसा ते सरकाराचे न्ही ते लोकांचे आनी लोकांनी हे पावर केन्नाय परत घेवपा जाता आनी आपल्या जाय ते भशेन सगळे डिसिजन्स करून घेवपाक आनी राज्य चलोवपाक जाता हें लोकांनी आयज दाखोवन दिलां सो सरकारान जाता तितले बेगीन आमचे सगळे डिमांड एक्सेप्ट करूंक जाय आनी फुलफील करूंक जाय आनी हें जायना जाल्यार हें एजिटेशन वाडत वयतलें आनी व्हड जातलें आनी दुबाव ना की गोंयचो लोक आपल्याली सगळी मागण्यो पूर्ण करून घेतलो आनी सरकाराक लोकांचे मुखार बँड जावपाकूच झुकपाकूच पडटलें 100%. कितली तुमकां फेथ आसा कलेक्टराचेर कितलो तुमकां आमकां कलेक्टराचेर मातसो सुद्दां फेथ ना मातसो सुद्दां विश्वास ना कित्याक कलेक्टरान आमकां काल रातचे आयज म्हळ्यार 1 तारखेक 100% घात केला लोकांचो कित्याक काम जावपाचें नाशिल्लें हें आमी जेन्ना हांगा 11-12 वरांचेर आशिल्ले कळून आयलें कित्याक रेल्वेचे कोण वर्करी नाशिल्ले आनी मशिनरी नाशिल्ली जाल्यार जेन्ना सरकाराक गव्हर्मेंटाक खबर आसा की काम जावपाचें ना जाल्यार कलेक्टराची ड्युटी आशिल्ली की जी ऑर्डर जे भशेन ताणें ऑर्डर काडिल्ली काम करपाक ते भशेन ताणें ऑर्डर काडपाक जाय आशिल्ली की आयज काम जावपाचें ना हें जालें जाल्यार आयज जे 5-6 हजार लोक हांगा आयिल्ले तांकां हे त्रास जावपा नाशिल्ले आनी सरकाराक ही परिस्थिती येवपा नाशिल्ली की लोकांक रेल्वे ट्रॅकाचेर बसून रेल्वे ट्रॅफिक बंद करपा पडली 5 वरां हें जावपाचें नाशिल्लें
सो हाका सरकार फुल्ली रिस्पॉन्सिबल आसा आनी चडान चड कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल आसा बिकॉज ही हॅज कम्प्लिटली फेल्ड हिज ड्युटी ही हॅज एबडिकेटेड हिज पोजिशन आनी आमच्या हिशोबान हो कलेक्टर फाल्यां ही ऑर्डर रिवोक करना आनी दवरलेचें काम बंद करना जाल्यार ही इज नॉट फिट फॉर हिज पोजिशन अँड ही शूड बी इमिजिएटली रिप्लेस्ड. एज्युकेशन तुम्ही दवरली 9 तारखेक सपोज आमकां फेवरेबल कलेक्टर ऑर्डर येना की दवरलें काम कॅन्सल जाता जाल्यार हें आनी हाज्या दोबरात लोक दवरले डेफिनेटली जातले 9 तारखेक. थँक्यू.